हर्षद प्रभुदेसायाची घर खंय? ते वॉल्त आसता अशी वॉल्त अशें स्ट्रेट ते वॉल्त आसता हय ते वॉल्ता ते लेफ्टान आसता ते टेरेसाची ते भितर आसता हय येल्लो कलर. हय नमस्कार योगार तुमकां आमी अशे मनशाक मेळटा आनी जाणा जावन घेता असो एक विशय जो आमच्या जिवाक खूब लागचो पूण खुबशे जाणांक ह्या विशया बद्दल खबर ना. शेतकरी आनी गोंयचे शेतकरी आनी खास करून प्रगतीशील शेतकरी जांणी शेता विशयी आस्था लोकां मदीं जागी दवरली आनी एका जनरेशना पासून दुसऱ्या जनरेशना पासून शेत व्हेलें तांकां आमी मेळटले आनी जाणा जावन घेतले संजीवनी 50 वर्सांचेर म्हातारी जाली काय आजुनूय जवान आसात. आमचें कितें जालें 73-74 जेन्ना फॅक्टरी सुरू जालो तेन्ना अवघो एक 5 ते 7 हजार टन ऊस आशिल्लो गोंयांत. आनी तेन्ना जें सरकार आशिल्लें जावं कोण नेते मंडळी आशिल्ली तेणें हेजे खातीर बरी ट्राय केली आनी तो बांदोडकर आनी बांदोडकरान खरो बरोच विचार करून हो शुगर कॅन चालू केल्लो म्हणून ही आमी भाटां करपा पावले ना. इंडिविज्युअल भाट करप हें शक्य नाशिल्लें. आतां पयलींच्या हेका शक्य आशिल्लें कित्याक लोक अन्ना पाचेर आशिल्ले येवन काम करून काय विचारताले फक्त अन्न दिल्या पुरो. ती परिस्थिती स्वतंत्र नंतर नाशिल्ली. स्वतंत्र पयलीं जी भाटां केल्या ती तशीं केल्या पेमेंट करून न्ही बाबा दिसा वेजीस अमको दितलो आनी हांव भाट करतलो ना. तो येवन करतालो बार्टर सिस्टम आशिल्ली. हांवें ताका नाल्ल दिवप ताणें येवन काम करप ही पद्दत कॉलेप्स जाली फुडें. आनी कॉलेप्स जातकीर शेत करप हें फक्त पयशांचो वेव्हार जालो. हय पयसो घालप पयसो काडप. आनी तेन्ना कितें जालें शुगर कॅन हें वर्साचें क्रॉप आमकां बऱ्या पडलें. तितले पयशे इमिडिएट आनी आमकां ह्या माडां जावं हॉर्टिकल्चर क्रॉपा वाडोवपा जो पयसो घालपा इनिशियल पयसो घालपा आशिल्लो ताका त्रास जावना. पूण आतां जर अशें कॅश क्रॉप नासत आनी फुडें जर आमचें गोंय बरें डेवलप जावचें अशें जर आमच्या लोकांक दिसता जायत जाल्यार तें मुश्कील आसा. कॅश क्रॉप जाय. कॅश क्रॉप हो कॅपिटल इन्वेस्टमेंट आमी म्हणटात ते करपा खातीर म्हत्वाचो आनी मागीर तुमचे इन्वेस्टमेंटाचेर रिटर्न दिता ते मागीर 10-12 वर्सांनी ते बरोबर ते हॉर्टिकल्चर बरोबर. आनी हो ऊस वाडून आमचो 96,000 पर्यंत गेल्लो. एक कन्सेप्ट खंयचो चुकलो जाणा तुमी फॅक्टरी हो कन्सेप्ट सरकारान चलोवपाचो न्ही. खंयच्याच सरकारान अशी फॅक्टरी चलयली कॅन शुगर कॅनाची किंवा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जाल्यार तुमी दाखया म्हाका. पण हे कोऑपरेटिव्ह बेसिसाचेर चलयल्ली न्ही ना. तेणी जेन्ना कोऑपरेटिव्ह बेसिसाचेर चलयली 1996 ती अवघे 5-6 कोटी नुकसानां आशिल्ली. नुकसानां आहा म्हणून तेन्ना सरकारान प्रशासक अपॉयंट केलो आनी प्रशासक हो कायद्या प्रमाण 2 किंवा 3 वर्सां खातीर आसता. पूण सरकारान तो टील टुडे आजून पासून त्या फॅक्टरीचे प्रशासक दवरलो. आनी येणारो प्रशासक आहा तेणें असो एक प्रशासक आशिल्लो तेणें 5 कोटी हार्वेस्टिंग लेबरां दिले विदावट एनी हें आनी ताका ते पतले करून ताका धरून हाडलो. म्हणून हे सगळे चुकीचे गव्हर्मेंटाचे जे पायडे आशिल्ले तेजे सफरर शेतकार जाले. आनी आतां आमकां एक उमेद आशिल्ली सरकार PPP तत्वार तो चलोवपा दितले प्रायवेटा कडेन आनी प्रायवेटा कडेन दिल्यार तो चलपाचो चान्सीस कितें आशिल्लो गोंयाकूय ऊस ते स्वता जावन वाडयता आशिल्ले. तेंची स्वताची एग्रीकल्चर टीम आसता म्हणजे ते इवन फर्टिलायझर सुद्दां शेतकारां दारार हाडून दिता. हांगा आज पर्यंत जी शेती केल्या ते शेतकाराक कांय मेळना. शेतकार वचोन हाडला आनी व्हरोन ऊस तो हार्वेस्टिंग लेबर सुद्दां आमी शेतकार हाडटा. एक्चुली ही मेथड न्ही म्हणजे प्रॅक्टीस न्ही फॅक्टरीची प्रॅक्टीस कितें फॅक्टरी कडेन ओन टोळयो आसपा जाय. तेणी शेतकारान मारलेलो तयार केल्लो ऊस कापून व्हरपा जाय. तशें करिनाशिल्ले ते ना आमी तोडटाले फक्त व्हरपाचें काम करताले. संजीवनी टोळयो धाडीत नाशिल्ली 96 नंतर अजिबात ना. पूण इनिशियल सुरवात जेन्ना केल्ली ते भाऊसाहेबान 1973-74 ते 1996 पासून टोळयांची आशिल्ले. टोळयो येताल्यो फॅक्टरीचे मार्फत. पूण जेन्ना प्रशासक अपॉयंट केलो तेन्ना कितें जालें कायद्याच्या चौकटी बसून तेंका बसोवपा मेळना. जेन्ना सहकार क्षेत्रांत आसा तेन्ना एडवान्स दिवपा मेळटालें आनी कितें करपा मेळटालें.
जावं तांकां गाडयो बाबा ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटी दिवपाक मेळटाली. जेन्ना सरकारान ताब्यात घेतलें तेन्ना तो फक्त सरकाराचे बोट दवरून प्रशासकान थंयचे कायदे बदलले. की तुम्ही तुमचे पळया, तुमी पळया. कापून दवरा, व्हरपा आमी येता. आनी 1996 नंतर हो ऊस हेका लागून हार्वेस्टिंग लेबराक लागून कमी जायत गेलो आनी तो जवळ जवळ 18-19 40 ते 50 हजाराचे घरां आशिल्लो. आनी सरकारान एक दीस अकस्मात शेतकाराक कल्पना न दिता विधानसभेत जाहीर केलें अंदू संजीवनी सहकारी साखर कारखानो चलचो ना बंद म्हण. हय. आनी तेज्या नंतर आमी अश्यो आमची एक संघटना आहा, ऊस उत्पादक संघटना, तेणी सरकारा दरबारात दार बडयलें. तेन्ना आमकां घेवन प्रमोद सामंत बसलो आनी तेणें सांगलें तुमकां आपूण सद्या 5 वर्सां तुमी आज जें इल्ड काडटा तेजें कम्पेन्सेशन दिता आनी ह्या 5 वर्सांच्या मजगती उसाचेर आपूण एक तर शुगर इंडस्ट्री नाजाल्यार इथॉनॉल प्लांट घालपाची ट्राय करता. आनी तेजे नंतर तेणें एक आमची फॅसिलिटेशन कमिटी स्थापन केली नरेंद्र सावयकाराच्या हेज्या अंडर आनी आमकां अभ्यास करपाक सांगलो. अभ्यास करून आमी आमची शुगर इंडस्ट्री हांगची तेंचे कडेन हें करून तेणें आमकां सजेशन केलें गोंया इथॉनॉल प्लांट घालचो वायबल आसा. आनी तेणें सगळें शेतां हें तें भोंवोन म्हणजे तेंगेली डिफरंट टीम आशिल्ली, टेक्निकल टीम वेगळी, एग्रीकल्चर टीम वेगळी, प्रत्येकान गोंया भोंवले आनी DPR सबमीट केलो. DPR सबमीट केलो आनी सरकारान PPP तत्वार हें करपाक तेजें हें केलें, कितें टेंडरींग केलें. टेंडरींग केलें तितून खंय हें शिकलें आमकां शेतकारांक खबर ना. तो टेंडर ओपन करपाक 8 म्हयने लागले आनी 8 म्हयन्यांनी अशें कळ्ळें की तें एलिजिबल ना. काल पयर पेन्ना गोमंतकार आयलां एलिजिबल ना. आनी टायम बींग कितें जालें आमी हें आमकां जुना तेणी सांगलेलें आमी तुमकां जुनाची 10 तारीख पर्यंत इथॉनॉल प्लांटाचें क्लियर पिक्चर दिता. जो पर्यंत सरकार क्लियर पिक्चर दिना तो पर्यंत आमचे कडेन हें पळय शुगर कॅन म्हणटा तें पोट भरपाचें क्रॉप आहा तें आमी सोडूंक शकनाशिल्ले आनी सगळ्यांनी तशें दवरलेलें आसा चडशे लोकांनी. सरकार इथॉनॉल प्लांट सुरू करतलो आनी आमी परत उशेल लायतले. तुम्ही मदीं भायर धाडले दिसता कोल्हापुरा बी. आमी धाडले ना, सरकारान धाडपा लायले आमकां ऑफर तितून कितें दिली, तुमी तुमचो ऊस कितेंय करा, गोरवां घाला, गोड करा ना कोणाकय दिया, कळ्ळें. तुमकां तुमचे जे आज एवरेज यील्ड आसा त्याचे तुमकां पयशे मेळटले 5 वर्सां खातीर. म्हणजे शेतकारान कोण मेळटा तेका आनी तितूंत मात दलाल तयार जाले गोंयचो ऊस व्हरपाक. म्हणटा तेणी हांगा 800-700 रुपयान थंय 2000 चलता आसतना व्हेलो. हे उशेल तुमचे हें उशेल तें सकयल उशेल आशिल्लें कन्वर्ट केलां. त्या दाखयता कन्वर्ट करून थंय सुपारी घातल्या आनी पायनएपल लायिल्ली. आतां कितें जाता एक खेपेन खर्च मॅच जायना. सद्या हांवें 12-15 एकर काडलां शुगर कॅन. पयलीं हांव 1500 टन घालतालो, आतां हांवें 800चेर पावयलां. 800 टनाचेर. आमकां कितें जालां, आमकां आतां एग्रीकल्चरान उमेद जाल्या, तेका लागून एक वेगळो हें जाय पडटा, आपुलकी जाय पडटा. एग्रीकल्चर म्हणजे एक आमची फॅमिली. प्रत्येक झाडाचें सुख दुख्ख तूं जाणा जावपाक जाय, जाल्यार तुका तितूंतल्यान ज्ञान मेळटा आनी उत्पन्नय मेळटा. आनी अपेक्षा केन्नाच दवरून एग्रीकल्चरा कडेन वचप ना. पयलीं इस्टिमेट करून जो एग्रीकल्चरान वयता तो फसता. मेळटा ते आपले आपूण आपली आतां आमी कशी देवाची आराधना करता तशी झाडाची आराधना करून झाडान मॅक्झिमम दिल्लें घेवप हें आपलें कर्तव्य. हांवें आतां हॉर्टिकल्चर क्रॉप घेतलां. म्हाका कितें आतां वर्सा आतां हॉर्टिकल्चर क्रॉप जे प्लांट केलां ताका 7 ते 8 वर्सां आनी पयशे घालपा जाय. तेज्या नंतर हांव प्रॉफिटान येतलो. जर आतां हो शुगर कॅन काडून हांवें लायलें जाल्यार फाल्यां सकाळीं हें दडना आनी तें दडना. तुमी बॅलन्स करून बॅलन्स. ओके. आतां हो ऊस आतां कापपाक आयला. हय कापपा आयला. हो जावना अजून. ना ना मॅच्युअर जाल्लो आडवो पडला, हांगा चड वाडटा, कळ्ळें. हो आडवो पडला हो पळय. आतां म्हाका सांगा
खुबशे जाणांक खबर आसना ऊस मॅच्युअर जालो म्हणून कसो कळपाचो? मॅच्युअर म्हणजे कितें आहा तेका पिरियड वयता. हां हो जो आहा न्ही हो फास्ट मॅच्युअर जातलो हो टिलर. हां आनी जे आमी हार्वेस्टिंग जालें की येणारे टिलर आसा हां ते मॅच्युअर जावपाक 11 ते 12 म्हयने वयता. टिलर म्हणजे शूट्स शूट्स हय. हां आनी एकदां प्लांटेशन केलें की आमी 3 वर्सां रिप्लांट करना. हां हार्वेस्टिंग केलें की तेका अर्दींग अप केलें माती काडप. हां माती काडली की तेतूंतल्यान येता म्हणून एक क्रॉप आहा तें किफायतशीर. आतां हे क्रॉप कितल्या वर्सांनी आयला? हें म्हाजे कडेन आतां आसा तें 8व्या वर्साचें आसा. 8व्या वर्साचें. एकदां प्लांट केलें की 8 वर्सां तेका हात लावना. दर वर्सा वयर येता. वयर येता मेळटा न्ही आनी एकरी 40 टन वयता. म्हणजे एकरी क्रॉप जर वयर चा- आयले हं. कापले हं. माती घालून दवरली ना माती घालप ना. पयलीं कापतरी पयलीं कोंब येता. हां कोंब येता ते लक्ष न्ही म्हणून तेका माती घालप. हां कळ्ळें? टिलर जे येता न्ही ते आतां हो मेन ऊस आसा हांगा कापलो हां. तेका हांगा नोड आसता. ह्या नोडांतल्यान कोंब भायर येता. ओके कळ्ळें? आनी त्या नोडांतल्यान आयिल्ले कोंब तांकां सपोर्ट जाय. हां ते लोकोन पडपा येना पेसपा येना म्हणून तेका माती घालप. आनी मागीर ते आपोआप आपोआप येतात. पूण मातसो हाका उदक चड लागता म्हणटा ऊसाक न्ही? उदक म्हाज्या कोतान तशें चड लागना. आमी जशें आतां हॉर्टिकल्चराक दिता तेच पद्दतीन दिता. ते ठरोवपी आहा ते सारके सायंटिफिकली हें करून ठरयना. आज गोंयांत रिसर्चूच जाल्ली ना. शुगर कॅनाचेर शुगर कॅनाचेर हय शुगर कॅनाचेर न्ही खंयचेच वस्तीचेर रिसर्च जाल्ली ना. जे महाराष्ट्रांत कर्नाटका तामिळनाडू कितें पळय रिसर्च जाल्या ती हाडून हांगा पेस्ट करता. आतां आमचे ऑफिसर सुद्दां जे गेल्या ते महाराष्ट्रा कर्नाटका शिकल्या थंयचे जमनीचेर शिकल्या. आमची लॅटरायट सॉयल आहा आनी कोस्टल एरिया आसा वेस्टर्न घाट आसा. ह्यो सगळ्यो गोश्टी जर अभ्यास केल्यो हांगा रिसर्च जावपाक जाय. हें फक्त कितें आहा सरकार येता सर्वीस दिता ते कितें तरी भाशणां करता पूण एक्चुअल जावपाक जाय तें एग्रीकल्चरान जालें ना. सो तो अभ्यास जाय तो जावना. जावना रिसर्च जावंच ना. सो आमी जे स्टेटमेंट्स करता आनी आमचे जे हें आसा प्रिजम्पशनां आसा ती सगळीं त्या राज्यांनी अशें जाता म्हणून अशें जाता. अशें करपाक जाय म्हणजे हांगचे अभ्यास जाल्लो ना जाय तसो. ऊसा बद्दलूच असो न्ही सगळे शेती बद्दल आतां ब्रिडींग सुद्दां आतां गोंयचें जें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आहा हय आतां माड तुमी लायलो समजा हय तेजी ब्रिडींग कॅपेसिटी आसपा म्हणजे तेजी बेजीक तेजे कडेन इल्डिंग कॅपेसिटी आसपाक जाय. हय तो खंयचो रोयल्लो आसता तो सुद्दां खबर आसना तांकां. हां कळ्ळें? आतां आमच्या पयलीं पुर्वापार बियाचे माड आसताले भाटां हय म्हणजे पुर्वजांनी राखून दवरले हो माड बाबा बियाचो कित्याक बरो लागता म्हणून बिया वापरपाचो. हां पूण जेन्ना लार्ज क्वॉन्टिटी आमच्या गोंयांत एग्रीकल्चर डेव्हलप जावपाक लागलें हय तेन्ना ह्यो नर्सरी डेव्हलप जाल्यो. तेणें कितें करप खंयचो नाल्ल रोप किल्लपाक घालप. तो टीडी बी येवपाक लागलो न्ही? टीडी येवपाक लागलो. टीडी हो केरळाचो येवपाक हायब्रीड आसा लागलो. तितून खूब पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह आसा. हय तेजें लायफ पयलीं कमी आसा. जो आमचो ट्रेडिशनल बाणावली नाल्ल आसा हय तो 100 वर्सां वयर आमकां इल्ड दिता. लागपाक थोडो डिले करतलो पूण 3 पिढये खातीर तो उत्पन्न दितलो. कित्याक म्हाज्या आज्यान रोयल्ले माड आमी आतां बसून खाल्ले आनी आजुनूय आसा. ही स्पेशलिटी कळ्ळें? गांवठी माड हो सामको बरो फक्त वरायटी सिलेक्शन जावपाक जाय आनी तेजे प्रॉपर मेंटेनन्स जावपाक जाय. म्हाजे कडेन हाडली 10,000 नाल्ल आशिल्लो. हां आज आमी 50,000 नाल्ल पाडटा तिगूय भाव. हां ओके जेन्ना कमना तें पूण शक्य जालें कित्याक लागून आमचे कडेन कॅश क्रॉप शुगर कॅन आशिल्ले. इंडिविज्युअल आमकां ते माडा पोसपा बोल्सांतले घालपा पडनाशिल्ले. हां सो ही कुळागरां बी चड जालीं पळय न्ही सर हय भाटबीट दाबाळ हे सायडी हय उचल करून लोकांनी हें हॉर्टिकल्चर केलां. ओके हॉर्टिकल्चराक घातलो पयसो रिकवर जावपाक खूब टायम लागता. हां माडी जी आसा न्ही ती 6 ते 7 वर्सांनी फक्त इंट्रस्ट दिवपाक सुरवात करतली. हां आनी जेन्ना 12-13 वर्सां 15 वर्सां जातली तेन्ना तितूंतल्यान उत्पन्न येवपाक सुरू जातलें. म्हणजे एका पिळगेन माडी रोवप ती फुडल्या पिळगे खातीर हय हय ऑलमोस्ट तशें जालें ना तें 15 वर्सां हो एग्रीकल्चर म्हणटा तो एक तप 12 वर्सां कमीत कमी वयता. एका हातून हॉर्टिकल्चर क्रॉप कसलें घेतला तें कोकोनट घे मँगो घे तूं आमची भिण्णां घे खंयचेंय हां 12 वर्सां शिवाय तितूंतल्यान रिजल्ट ना. आनी सरकारान हो ऊस पळय अकस्मात बंद केलो हय आनी आज मोठ्या प्रमाणात मानायेची
हांगा तुटपण आसा आनी तुटपण आसतना हॉर्टिकल्चरा वचून त्या शेतकारान पयशे रिकवर करप हो मोठो विशय आहा. ह्यो शुगर केन भाऊसाहेब बांदोडकरान एनकरेज केल्लो ना कितें आहा पयलीं शुगर केन हांगा चालू आशिल्लें गोड करताले इतल्या प्रमाणान मोठे ना तरी वयताले मोठ्या प्रमाणात गुडे सर आशिल्ले मोठे मोठे शेतकार आशिल्ले आनी आमचे सारके बारीक शेतकार आशिल्ले गोड तयार करताले गोड तयार करून ते कोल्हापूर वयताले आनी हांगचे गोड तेन्ना हांगा टिकनाशिल्ले हे हवे पूण वयले हवे बरे टिकताले म्हणून डिमांड आशिल्लो कोल्हापूर सांगली आनी थंयचे वेपारी येवन व्हरताले आनी येवन व्हरतना तेंची सिस्टम कशी आशिल्ली कॅश वेव्हार नाशिल्लो बार्टर सिस्टम आमकां जाय तो वेपार आमकां जाय तें सारें तेणी सप्लाय करप आनी आमचो गोड वयर व्हरप आनी कितें येता तो पयसो वयलो आमकां गोडाचो कारखानो खंय आशिल्लो गोडा कारखानो न्ही इंडिविज्युअल हें आसताल्यो प्रत्येक जाग्यार आमचे घाणे आसताले आपापल्या घरान हय गांवां आमच्या गांवांत 3 घाणे आशिल्ले. अच्छा हांगा नेत्रावळी नेत्रावळी अजून एक आसा अजून एक आसा तो आमी फेब्रुवारीन चालू करता पूण फॅक्टरी सुरू जातकीर सरकारान तेजेर रिस्ट्रिक्शन घातलें करपा जायना शुगर फॅक्टरी गोड कमी पडटा हें आमचें ऊस कमी पडटा रॉ मटेरियल तेन्ना गोंयां मोठ्या प्रमाणात हें करपा येना. हे खंयचे वर्स जाले हें 73-74 नंतर फॅक्टरी केन्ना जाली ती 74 ट्रायल सीझन घेतला आनी तेजे पयलीं भाऊसाहेब बांदोडकरान हें केलें हय फॉर्म केल्ली तेणी सोसायटी फॉर्म करून ती चालू जावन फॅक्टरी चालू जाता पासून 73-74 आयली म्हणजे आतां 50 वर्सां जाली. हय हय 50 वर्सां जाली आनी तो एक कन्सेप्ट बरो आशिल्लो कितें जाता एक यूथ किंवा एकादो शेतकार एका एकरान एका वर्सा खातीर घोळो न्ही म्हणजे आयच्या जो मार्केट रेट आसा उचेलाचो तेजे कोतान ताका 70 ते 75 हजार नेट प्रॉफीट जाता जो स्वता काम करपी आहा ते प्रॉफीट कित्याक एका एकरान ताणें 40 टन जर धाडले 1,20,000 मेळटा आनी एका एकरा आमी आतां आयच्या रेटान पयलीं आमी 4 ते 4.5 हजारांचें सारें घालताले आतां 10 हजारांचें लागता कित्याक साऱ्याचो रेट वाडलेलो आसा कळ्ळें जरी 10 हजारांचें सारें घातलें आनी चडशी मेहनत तेणें केली जायत थोडीशी म्हणजे बाबा आपूण आतां मॅकनायजेशन आयलां सगळें आयलां जाल्यार ताका कमीत कमी 60 ते 70 हजार रुपया एकराचेर उरताले. ह्या हॉर्टिकल्चरान तें ना हॉर्टिकल्चरान सुपारेक गड लागता आमच्या माड पळय आहा ताका आमकां खेती मोठ्या प्रमाणात लागता. आतां मायट आयला मायट आयिल्ल्यान आमच्या माडाची एवरेज जी आसा ती 100 आयिल्ली आसा एवरेज पर एन्यूम कितली आशिल्ली ती पयलीं 200 ते 250 नाल आशिल्ली ती आतां 100 ते 120 म्हणजे मेताद येयल्या आनी लेबर कॉस्ट हो वाडलेलो आसा ताका लागून आमकां इकॉनॉमिकली माड हो परवडना पूण माडां इंटरक्रॉप अशी सुपारी मिरी हें तें घेतलेल्यान आमकां माड परवडटा पूण तो माड तयार जातलो जाल्यार एक तो सामको वयचो पडटा 12 ते 13 वर्सां. शुगर केन कल्टिवेशन कंटिन्यू दवरचें गोंयांत उरपाकच जाय मस्ट आनी आज गरज आसा कित्याक मायनिंगूय बंद पडल्या मोठ्यो मोठ्यो जमनी पडंग आसा सरकारान मोटिवेट करपा जाय युवा पिढये बाबा तुमी शुगर कॅन करा आनी शुगर कॅना पासून इथॉनॉल जर काडलें आज इथॉनॉल ही आमच्या जगाची गरज आसा नेसेसिटी आहा इथॉनॉलाचेर चलोवपाची कित्याक आमचें पोल्युशन कमी जाता इथॉनॉला लागून गडकरी बी आनी इथॉनॉल प्लांट तेणी घालपाचो ठरयल्लो बाय प्रॉडक्ट ऑफ हय आनी ताका लागून पार्टी आयिल्ली पूण सरकारा हातांतल्यान तें सुटना. एक कितें तरी हांवें मदीं चॅनलांचेर पळयल्लें की भ्रश्टाचार जातालो खंय हांगच्यान कोण सवाय भितर ऊस व्हरतालो आनी म्हारग थंय दितालो आनी शेतकऱ्यांचें नुकसाण जातालें. ना तें कितें जालें ऑफिशियल कांय कळोना हय लास्ट कितें आहा शेतकारा असो विशय आशिल्लो सरकार दितलो 2,800 आनी हे जर एक 500 किंवा 800 हजार सुद्दां मेळ्ळो जाल्यार जो आज एक्चुअल शुगर कॅना रेट आहा तेज्या परस आमकां मायज मेळटालो कळ्ळें. ओके आनी आज बसून तीच परिस्थिती आज अंदू आमकां 2,400 मेळटलो 2,400 आनी तेणी जर 800 व्हेलो 2,400 पर टन टन ओके आनी 800 रुपया ते दिता आमकां जो आतां कापून व्हरतलो तेजे हें कम्पेन्सेशन गव्हर्मेंट दिता 3,200 रुपया 3,200 आज रेट खंयच ना कळ्ळें निवळ रेट खंयच ना पंजाब सोडलो जाल्यार पंजाब पयलींच डिक्लेअर केला 3,900 पूण इतलो रेट ना म्हणटा हो आमचेर सरकारान उपकारच केला पूण तेणी कितें करपा जाय आशिल्लें फुडें आमकां वचोन हेका वाट दाखोवपा जाय आशिल्ली. 5 वर्सांतली कितली वर्सां सोंपली हें 4थें वर्स सोंपता फुडल्या वर्सा लास्ट म्हणजे 6 वर्सां म्हणजे आता पळया हेजो खुबशे दुष्परिणाम दिसतले. एक म्हणजे
हे आमी जो ऊस रोयताले हां तेजी जी काबाड मेळटा म्हणजे वयली पानां मेळटा तेजेर आमचे दूध शेतकार पळय आहा ते व्हरोन घालताले हां कळ्ळें आनी तांकां हें मेळटा गोरवां चारो एक 3-4 म्हयने खातीर मेळटालो तेजे नंतर ते आमच्या सारक्याच्या उशेलां मको पेरताले हां तो मको व्हरोन गोरवांक घालतालो इनडायरेक्ट हो दुधाचेरूय इफेक्ट जातलो दूध कमी जायत वयतलें कित्याक ग्रीन फॉडर ना जालो ना शेतकाराक पावसा हांगा मेळत थंय लून कापून व्हरपाक मेळटा पावस सोंपलो की नोव्हेंबर डिसेंबर आमचो शुगर कॅन चालू जाता शुगर कॅन चालू जालो नोव्हेंबर डिसेंबर जानेवारी फेब्रुवारी पासून तांकां आमच्या उशेलाची काबाड मेळटा फेब्रुवारी नंतर कितें करता ते मको जर घातलो एप्रील मे तांकां मको मेळटा आतां जेन्ना उशेलूच नासतलें काबाडूय ना आनी मकोय घालप ना तेणे गोरवां पोसप कशी ऑटोमॅटीक तो सोडटलो आनी तो कितें जातालें म्हाजे कडेन शुगर कॅन एरिया आहा तो फावर मागून घालतालो आनी हांव घाल म्हणटालो कित्याक म्हाजें निवळ उरता कळ्ळें आनी परत मको रोवपा तेजे आनी खूब अश्यो टॅक्निकल हें आसा त्यो आतां हांव तुमकां सांगना पूण आमी मको घालपाक अलाव करताले जावं भाजी करपाक हें करपाक तें बंद जालें आतां शुगर कॅन नाजाल्यार तांकां उदक कोण लायतलो आमच्या उदकाचेर ते करताले न्ही ते बंद जातले आतां हांव तुमकां डेफिनेट सांगता गोंयचें दूद अर्दार येतलें सरकारान बरोवन घेवचें आनी तेजे फुडलो विशय आहा जेन्ना आमी 900 हेक्टर गोंयांत शुगर कॅन लायताले एका हेक्टराक 40,000 प्लांट आसता हेजे शुगर कॅनाचे कळ्ळें 40,000 प्लांट जेन्ना जन्मा येता तेन्ना हवेचें जें प्युरिफिकेशन आसा कार्बन डायऑक्सायड खावन ऑक्सिजन सोडपाचें ही 40,000 झाडां करतालीं पर एकर आज सरकारान गरज आसा कॅल्क्युलेशन करपाची 900 हेक्टरांक कितलीं झाडां आसतालीं आनी कितलो आमचो ऑक्सिजन म्हणजे कार्बन डायऑक्सायड खावन प्युरिफिकेशन म्हणजे एअर प्युरिफिकेशन कितलें जातालें हे खंयच्याच गोश्टीचेर अभ्यास करनासतना तेणी सडका फटकी निर्णय घेतला गोंयचें उशेल बंद आनी हें तेंच्या तकलेन घालपाचें आमचे ऑफिसर आसा मोठे मोठे ते जबाबदार आसा कित्याक तेणी ग्रावंडार येवन अभ्यास केल्लो ना तेणें हवेर सांगला कोणी ती शुगर फॅक्टरी सदांच नुकसाना आनी कितें अशें हें सांगलां पूण म्हाका एक तुमकां नोट करचो पडटा जेन्ना मदन मोहन म्हणून एमडी आयिल्लो तेज्या वर्साची जर कारकीर्द काडली जाल्यार तेणें 1,40,00,000 रुपया तिजो फायदो दाखयल्लो आसा आनी तेन्ना तेणें 2 लाख ट्रेसिंग केल्लें आसा जेन्ना सरकारी यंत्रणा चलयता सरकारी ऑफिसर चलयता तेन्ना तांकां जबाबदारी खंयची नासता पूण असो एकूच ऑफिसर आयिल्लो जो मदन मोहन तेणें 2 लाख ट्रेसिंग करून दाखयलें फॅक्टरी हो इश्यू असो आसा तुमी मॅक्झिमम प्रोडक्शन जेन्ना करतले तेन्नाच ती फायद्यां येतली चड रॉ मटेरियल हाडप आनी आमचो खर्च हो कॉन्स्टंट उरता न्ही लेबर हो कॉन्स्टंट उरता थ्रू आउट इयर आसता लेबराचो आतां सुद्दां सरकार कितें चूक करता आमकां दिता पयशे कम्पेन्सेशन थंय जे कामगार आसा तांकां वर्सा 6 कोटी दिता जनतेचो पयसो तो आतां जर तुमकां ती फॅक्टरी घालपाची नाशिल्ली जाल्यार ते लोक आतां 4 वर्सां पोसले कित्याक वर्सा 6 कोटी पे करता तांकां पगार बाकीचो खर्च आहा प्रशासकीय खर्च आहा सो ताच्या परस लॉसान गेल्यार परवडलेली आनी आतां जो खर्च केला आतां ते पयर म्हणजे तेजो 80 ते 120 कोटी खर्च आसा आतां 4 वर्सां जे सरकारान आमकां दिले कामगारांचेर मोडले आनी इतर प्रशासकीय खर्च केलो तो जाल्यार ती फॅक्टरी तेन्नाच जाता हाली आतां उबी जाता अशी तेन्नाच जाता तेन्ना बंद पडल्या त्याच वर्सा पूण सरकारान इनिशिएटीव घेवना आनी तेजे नंतर आमी जून जुलय म्हयने आमी स्ट्रायकार गेले 17 तारखेक रस्ता रोको केलो हांगा धारबांदोडा रस्ता रोको करता आमकां व्हरोन पुलिशेन भितर उडयलें कुळ्यां उडयतरी सांजे आमकां सीएमा कडेन उलोवपाक आपयलें कळ्ळें आमचेर केस बीस फायल केली ना आमकां हरशीं करपाक जाय आशिल्ली कित्याक ह्या शेतकाराक कशी वागणूक दिता ती जागा कळपाक जाय पूण तें केलें ना आमकां आपयलें आनी तेणें सांगलें आमकां फॅक्टरी चलोवपी मनीस मेळना तुमचे कडेन आसले हाडा मागीर आमचो आतां कितें जाला आमचो कॉन्टेक्ट येयला वयल्या फॅक्टरीवाल्यां कडेन आमी ऊस तांकां दिता तितून आमगेले जे कोण घेवपी आहा तांकां सांगलें आरे आमचो गोंयचो सरकार फॅक्टरी चलोवपाक दिवपाक सोदता तेन्ना तुमी कोण येवपाक इंट्रस्ट आसले या एक पार्टी आयली आनी तेणी प्रमोद सामंता मेळ्ळे तेणें सांगलें तुजे प्रस्ताव कितें आहा तो घेवन यो तो प्रस्ताव घेवन आयलो प्रस्ताव दिलो आनी हें काम आमकां मदें हें कनेक्टिविटी दिवपाचें काम आमचो सुभाष फळदेसाय आमचो जो मिनिस्टर आसा तेणें खूब उमेदीन केलें सीएमा पर्यंत आमचें प्रपोजल पावयलें आनी जी पार्टी आयिल्ली तेणें परतें सरकाराक सांगलें आपूण तुमकां 2.25 कोटी हे फॅक्टरीचें भाडें दिता आनी तुमची फॅक्टरी शेतकारांक चलयता सगळें ऊस तोडून व्हरोन सगळें आसा तशी एज एंड वॉट बेसीस आसा तशी म्हणजे तो रिपेरूय तोच करता तें कितेंय करूं आपूण गोड करूं इथोनॉल करूं नाजाल्यार साखर काडूं तो प्रश्न सरकाराचो ना सरकाराक आपूण 2.25 कोटी दिता
फक्त फॅक्टरीचे हां आणि तुमचो जो कामगार आसा तो आपूण युटिलायज करता आनी तांकां ट्रेन करता. सेम हांकां एब्जॉर्ब करता हय. एक्झिस्टिंग हय, वर्क हय, फोर्स हय, कोणाचो नोकरी वचची ना हें सगळें ताणें प्रॉमीस केलें. आनी प्रमोद सावंतान ते दीस सांगलें तुका आपूण म्हयने भितर हें काम करता आनी आपूण तुका डायरेक्ट हय म्हटलें जाल्यार विरोधक बोवाळ मारतले आनी कितें जातलें हें सगळें आमचे उजेर सांगलें. पूण आज 3 म्हयने जाले खंयचेंच पावल उचललें गेल्लें ना. म्हाका एक हें आसा कित्याक प्रमोद सावंता कडेन खुबशीं खातीं आसा तेजें शेतकाराचेर लक्ष ना काय दिसता म्हाका तरी. एग्रीकल्चर ते आतां आसा कोणा कडेन फॅक्टरी एग्रीकल्चरा कडेन आसा कॉर्पोरेशन एग्रीकल्चरा कडेन आसा पूण कितें जाला PPP तत्वार दिवपा लागून ती PPP पळय केला पब्लीक प्रायवेट सेल केला हय सेल केला ते इंडस्ट्री कडेन आसा ते तेंचे कडेन आसा ते इंडस्ट्री कडेन सेल आसा हय ते तेंचे कडेन आसा म्हणटा तितून कितें जालां हें शेतकाराक आज पर्यंत कळना. म्हणटा आतां आमी कितें ठरयलां आमकां आतां हितूंतल्यान एक भायर जर सरप नाजाल्यार हें टिकोवन दवरप दोना भितर एकच पर्याय उरलेलो आसा. आनी सरकार तर आमकां अपॉयंटमेंटूय दिवपाची तयारी करना. आमी आमच्या कृशी मंत्र्या कडेन कितलेशा खेपा मागली कृशी मंत्र्यान आमकां दारां सुद्दां उबें करून घेतलें ना. म्हणजे अपॉयंटमेंट आज बसून दिलें ना 1.5 वर्स जालें आमी अपॉयंटमेंट मागता. तो मिनिस्टर जाल्लो तेजे पयलींच्यान आमी मागता पूण आजून पासून आमकां अपॉयंटमेंट म्हणजे शेतकाराक खंयच बाबा एक आपले विचार म्हणपाची जर हें नासत जाल्यार लोकशाही म्हणपाक अर्थ ना. सारकें अशें तरी म्हाका दिसता कित्याक हांव एक फ्रिडम फायटर भुरगो म्हाका वायट म्हटल्यार आतां म्हाजी कामां अडल्या आतां पूण सत्य तें सत्यच. शेतकाराक मदत करपाची आज सरकारान गरज आसा आनी गोंयांत तर सामकी जाय कित्याक गोंयांत खुबशे प्रॉब्लेम आसा खुबशे. बाकी आतां कर्नाटका आनी महाराष्ट्रान जशें काळे मातये पिकता तशें तांबडे मातये पिकना. तांबडे मातयेक कश्ट करचे पडटा आनी पिकोवचें पडटा. ताका लागून सरकारान आज शेतकाऱ्या कडेन पळोवपाचो दृश्टिकोन बदलपा जाय आनी हेजेर योग्य आतां म्हाका हांव म्हाजी 60 जाली पूण फुडले पिडये हो शुगर कॅन हांगा टिकपा जाय जेणे करून एक म्हणजे एनवायरमेंट वेवस्थीत जातलें. दुधाची जी आतां कमतरता जाता ती कितें जो पर्यंत ग्रीन फॉर्डर ना तो पर्यंत तो गोरू पोसूंक शकना. ह्या सगळ्यो गोश्टी एकामेकाक लिंक आसा. एन्सिलरी गजाली आतां आमी एक एकरार जवळ जवळ 15 ते 20 हजार वेजीस दिता गांवां ज्यो बायलो आसा त्यो येवन काम करता. तो वेजीस बंद जातलो अनएम्प्लॉयड जातलो. आतां आमी एक एकर रोयलें म्हणजे 15 ते 20 हजार वेजीस एग्रीकल्चरा फारीक करता. हय तो मेळचो ना न्ही. अशें खुबश्या गोश्टीचे एग्रीकल्चर आतां थंय कसो थंय बसून पणजे बसून विचार कितें केला ती फॅक्टरी नुकसाना ती बंद करया कळ्ळें. बाबा दुसऱ्या दिवन पळय आतां प्रायवेट चलोवपा तयार आहा ताका दिया न्ही. आमी म्हणटा दिया एक ना प्रायवेट चलोवनी आजून पसून प्रायवेट चलोवना न्ही ती PPP बेसीस PPP बेसीची सगळें कंट्रोल गव्हर्मेंटा कडेन उरतलें आनी तुमी दिवपा रडटा कित्याक दिया न्ही. आनी तेजे खातीर आतां आमी 2 जानेवारीच्यान थंय बसतले धरणे आंदोलनां शुगर फॅक्टरीचे. कशें दिसता तें की एक म्हणजे आमचे एक शेतकरी जो हरशीं शेतान काम करपाचो तो परत ते रस्ते आडोवचे हीच आमची हें जालें न्ही. आतां हांव 1984 पूर्ण शेती आसा शिकलोलो फ्रिडम फायटराचो भुरगो म्हाका सर्वीस मेळटाली आसतना हांव एग्रीकल्चरान आसा. म्हाज्या सारक्या जर फेस करचें पडलें जाल्यार युवा पिढी आयची कित्या भितर येतली. आज युवा पिढी पळयता हेजे कडेन भरपूर हॉर्टिकल्चर क्रॉप आसा तरी आसतना वो रडटा. आंदोलनां करचीं पडटा सरकारा कडेन परत भीक मागची पडटा. हें जावपा जायना. मिनिस्ट्रीनूय कितें करपा एग्रीकल्चर मिनिस्टरानूय कितें करपा कितें जाल्यार इनिशिएटीव घेवपा जाय. आतां सबसिडी डिक्लेअर करता म्हाजें स्पश्ट मत आहा. सबसिडी फॉर्म भरपाची इतकी किचकट पद्दत आसा आनी ते फॉर्म भरतरी ते प्रोसेस जावन तेजे हाता मेळटा पसून 1.5 वर्सां वयता. सो हो दिस इज युअर ATM हय कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट हांगच्या हय. आनी आमकां तशें पळोवचेंच पडटा एकाच पिकाचेर रावन कोता येना. आतां पळया आमचे कडेन अनसां आसा सुपारी आसा माड आसा तितूंकूच जायफळां आसा मिरी लायल्यात मिरी आसा कळ्ळें. म्हणजे हे एक ना एक क्रॉप आमकां तारता पूण कितें जाता नवो जो शेतकार येता न्ही तो एक खेपेन अशें करूंक शकना. ताका परत आनी हे तुमचे आतां पुर्वापार आयिल्ले कुळकर न्ही. हय हें हांवें केलां आतां हें 5 वर्सांचें
न्ही पूण कुळागर तुमकां म्हाका कुळागर मेथड ही 3 पिढये पयलींची हां कळ्ळें. हांगा चडपा मेळटा हय ती शिडी ती एक बरी सिस्टम काडल्या आलिमीनची लायट शिडी कळ्ळें. हाजेरसून चडपाचें. हय आनी तिका कितें आहा सकयल होल्डर आसा. हां हेजो होल्डर तुटला. हय आतां आनी हाजेरसून चडपा हय घुंवना ती घुंवना वयर धरता ती होल्डर आहा तेका होल्डर आसा. वयर वचपा मेळटा. हय हय टोटल वचपा मेळटा कांय ना अजिबात तुमी घुंवना. चडटा स्वता आं तुमी वता हय 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 आजून वयता हांव. तुमी स्वता नाल्ल बी पाडटा. आतां ना आतां लोक आसा म्हाजे न्ही, कडेन हरशीं पाडटा पाडपाक कळटा हय, तुमकां. सगळें ज्ञान आसपा जाय जाल्यार शक्य आसा. आनी त्यो अश्यो शिडी आयल्यो त्यो अश्यो 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 करून त्यो वयर आसा न्ही वचपाच्यो त्यो तें मशीन हां मॅकनायज मशीन ही शिडी ही 20 फुटांची आनी 10 फुटांची येता. हां 30 फूट पसून हेजेर मारपा मेळटा. शेतकऱ्याक व्यायाम करपाची गरज ना अजिबात ना. मात्ती गरज ना ना. जिम बीम करपाची गरज हें ना. हें जीम हांवें अजून एक गुळी घेतली ना संवसारांत 2 खेप मोडलो तरी आसा घट. 2 खेपा फ्रॅक्चर जाला हांव. खंयच्यान पडले दोनूय मोटरसायकल एक्सिडेंट आजा हाजेर ना ना तेजेर वगी घालून उपयोग ना आमची मत. पयलीं भुरगेपणां एक ना रेसी गाडी चलयतना MRF तेन्ना एक ना पडलो तुमी तेन्ना रेसिंग गाडी चलयले पयलीं हां, 18-19 वर्सां आसतना खंयची गाडी चलयताले मोटरसायकल हें starting. रेसिंग करताले हय. हाजे तुमी एडवेंचर खूब खूब चलयल्या गाडी इश्पा भायर. आनी सांगा थोडे अनुभव. ना हें इतलें म्हणजे म्हाका आतां खूब उमेद आसा एग्रीकल्चराची आजुनूय आनी ताका लागून चल्या भितर दवरला. हां BE सिवील केल्लें ताणें बरें हेणें पासय जाल्लो हां आनी आमचे हितून फर्मागुडी इंजिनियरींग कॉलेज. हां. आनी म्हाजी एक मेथड आसा हांव केन्नाच फावोर लावपा वचना. ताका सांगलें तुजे अकलेन तूं जावपाचो तें शिक. हय हांव येवचो ना मॅरिटाचेर मॅरिटाचेर वयता तें कोणा फावोर मागचो ना पयसो दिवचो ना. आतां सुद्दां एक अनऑफिशियल आतां उलोवपा म्हाका कोता येना सांगता आशिल्लो तुमकां अनुभव पूण तेन्ना आनी तेणें सांगलें ना म्हणून आपूण करचो ना कळ्ळें. पूण म्हाका शक्य आशिल्लें तें सांगता. आनी आज एग्रीकल्चरांतल्यान सर हांवें इतलें जोडलां म्हणजे एक ऑफिसर रिटायर जाता मेळटा न्ही तितलें म्हाका म्हाजे कडेन आसा. देर इज नो रिटायरमेंट फॉर एग्रीकल्चर. ना तें जालें पूण फाल्यां सकाळां म्हाज्यान जर एग्रीकल्चर जायना हय जाल्यार ऑफिसर जगता तसो बसोन जगोंक शकता. सुशेगाद हय इतलें करून दवरलें. हय आनी तें उसा लागून उसांतल्यान बेज म्हाजी आनी उसा लागून इतलें हॉर्टिकल्चर करपा पावलो. उसाक लागून उसा लागून आनी हे तुमचे भुरगे हय सगळें जग हे तुमी म्हटलें झाडां भुरग्या हय भशेन भुरग्यां भशेनच झाड हें अपेक्षेन रोवपूच नासता. झाड आपूण सेवा करचो म्हूण लावप आनी ज्या मनान सेवा तांकां कळटा तेंचे कडेन ऑब्जर्वेटिंग पावर आहा झाडां. झाड इतलें सेन्सिटीव आसता एखादी अडकळ येयल्यार तें ऑटोमॅटीक आपूण आपल्यापूण हें जाता संत जाता. सो ते आमी वाटेर विचारलेलें तुमकां तरी पूण आतां जे झाडां कुशीक रावून लोक म्युजीक लायता हे लायता ते आसा पावरफूल म्हणटा आसा 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 करपाचें. हय हां तेजो 20 ते 25% सामको हें आहा इफेक्ट आहा. ओके 20 ते 25% सामकें आहा. जो जागी घरा कडेन माड आसता न्ही आतां तुमी बाजाराकच पळया जे माड लोकांनी घरा कडेन रोयले आज मायट येयले म्हणून भाटकार बोवाळ मारता मोठे मोठे भाटवालो. पूण जे तुमी घरा कडेन रोयल्ले माड आसा ते तुमी आयकता ते आयकता. हां कळ्ळें. आनी ताका जर मुळा उदक पाणी वेवस्थीत पडलेलें आसत हां ताका एका शेली 40 ते 50 नाल्ल येता. म्हणजे तो एवरेज 400 ते 500 वर्सां वयता एन्युअल. जो आमगेलो भाटांतलो 200चेर वयता. हां हेजेर स्टडी जावपा स्टडी जायना. घरा कुशीकचे नाल्ल चड हें दिता. हय सामकें. जो जाग आसा तो तुगे रेडिओ आयकता तुजो आवाज आयकता गोरवांचो आयकता सगळो आवाज आयकोपाची तेंचे कडेन कॅपॅसिटी आसा म्हणून तें जितें आहा न्ही झाड. जशें आमी जितें आसा तशें तें झाडूय जितें आसा. जीव आसा हय जीव आसा ताका. जीव नासलें तें ग्रोथ जायनाशिल्लें तें आमकां उत्पन्न दिनाशिल्लें. आतां ही निसण ही मृत आहा ही कांय दिवची ना ही फक्त आमकां आदार करतली. पूण तें ना तें वाडटा ग्रोथ जाता. सो शेतकार जर उमेदीर जाल्यार झाडांय तितली बरी जाता. सामकी शेतकाराक खुश दवरपाक खूश दवरपा जाय. तो आपले ताका दिसता आपलो शेतकाराक जेणे आपल्याक हें केला तो उमेदीर आसा म्हणून. हय सामको.
वन हांवें सरकाराक सांगलेलें जर शुगर फॅक्टरी सुरू करता न्ही हय तुमी बाकीच्या ऑफिसांना पगार दिता हांव फुकट काम करता शुगर फॅक्टरी शुगर कॅन ग्रो करपा इन गोवा वाडोवपाक कन्सल्टंट म्हणून आपण हय बसता म्हणून हय आनी विदावट एनी पे अजून तयारी आसा म्हाजी कित्याक गोंय सुदारपा जाय गोंयांत शेती जावपा जाय आज गोंयची एग्रीकल्चर टक्केवारी घसरल्या ह्या 4 वर्सां एनवायरमेंट गोंयचो जर ट्युरिस्ट गोंयचे सगळें जर हें जातलें जाल्यार एग्रीकल्चर हें डेवलप जावपा जाय आनी जो एग्रीकल्चर हेजो कणो म्हणटा तो कोणोच कुशी काडला इकॉनॉमीचो इकॉनॉमीचो जाल्यार कशें जावपाचें दुसऱ्या कण्यांचेर जाल्या देव बरें करूं सर वेलकम हे आशिल्ले हर्षद प्रभुदेसाय एग्रीकल्चरिस्ट फार्मर आनी ताजे कडेन उलयतकर खरेंच बरें दिसता कारण आमकांय कळटा की खुबश्यो गजाली ज्यो अभ्यास करपा जाय त्यो आजून म्हणसर अभ्यास करूना आनी दुसरी गजाल म्हणजे एक मदीं मीम येतालें तुज्या बापायन लायला ऊस काय म्हणून एक्चुअली हें आतां सगळ्यांक सांगचें पडटलें की हय म्हज्या बापायन लायिल्लो ऊस तो फुडेंय बी चालू आसपा जाय नाजाल्यार अफेक्ट स्पायरलिंग अफेक्ट जाता रोखडो जातलो एनवायरमेंट मिल्क आनी वेजीस हाजी रुरल वेजीस सकयल वयतलो इकॉनॉमी आनी एनवायरमेंटाचेर डायरेक्ट हे जातलो सामको बरोवन घेवपाचो ओके देव बरें करूं तुमी पळयतात एक आशिल्ली कार्यावळ ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanews.com तुमी आमकां फॉलो करता दिसता न्ही तुमचे कडेन फोन आसा तातूंत येना घरा कडल्या फोनार आसता पूण फॉलो करा करना जाल्यार सुद्दां आनी बाकीच्या लोकांक सांगता जाणी तांचे खूब सपोर्टर आसतले जे आमकां ह्या माध्यमांतल्यान पळयतले तांकांय सांगता की आमकां फॉलो करा आनी तुमच्या मुखार अशेंच फुडें आनी कार्यावळी घेवन येतले पळयत रावात गोवा न्यूज.